आज जे इतले दीस जाले डिस्कशन चलताले जे आज आम आदमी पार्टीचे MLA दिल्लीचे राबेत करना गोंयांत येयले ही वॉज इन लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स तुका फोन करतालो तुमकां फोन येयला वो ना तो आमकां खबर ना देखील केलेच पळय हांव मरे तेन्ना ऑफिसान आशिल्लो आनी जो तेन्ना तो तुमी सगळ्यांनी प्रेस भावांनी आनी भयणांनी म्हज्या लायव्ह घर केलो बरें जालें हांवें म्हाजे ऑफिसाच्या टेबलाचो मॉनिटर हांवें चालू केल्लो आनी तो पळय सांगतलो न्ही म्हाका फोन करता म्हण तो फोन येवंकूच ना इट इज प्रूफ ती कितें सांगता पळय एक नंबर फोटींग म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आसा हांवें पुलीस क्लियर स्टेटमेंट केल्लो आसा काल की प्रोटोकॉल गोंयचो जनता म्हाका खंय आपयला हो गोंयचो जनता न्ही हो खंयचो दिल्लीचो खंयचो MLA म्हाका तो डिक्टेट करूंक शकना टायम आनी कितें आहा तें हांवें क्लियर सांगलें की तेका जाय जाल्यार म्हाज्या ऑफिसान ही फ्री टू कम केन्ना हांव रातचो 7-8 पासून आसतलो तूं येवन म्हाजे कडेन उलय तुका जर डिबेट करपाक जाय गोंयची जनतेची आनी गोंयचे पावराचे इशू आहा तेजो पावर मिनिस्टर येवचो म्हाजे कडेन डिबेट करपाक हांव केन्ना तयार आसतलो आज तो जेन्ना हांवें प्रेस पळयला तेन्ना खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो की गोंयांत खंय तरी आमचे खंय 15 लाख पॉप्युलेशन आमचो खंय 17-18 कोटी बजेट आनी तेंचो खंय 2 कोटी पॉप्युलेशन आनी 60 कोटी बजेट तेका म्हाका दिसता तेंय आतां म्हाका शिकोवपाक पडटलें की गोंयचे आनी बजेट जें आसा तें स्टेट गव्हर्मेंट सांबाळटा आनी जो तो सांगता ते सेंटराक ऑलमोस्ट 50-60% जे सेंटराची गोश्टी चलता ते सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता पुलीस आनी खुबशी गोश्टी ते आतां दिना परतून तूं जाय जाल्यार ताजेर डिबेट करया म्हाका काय डिबेट म्हणटा कसो आमचे मदें डिबेट करया की गोंयांत जी गोश्टी सरकार करता आनी ते सेंटराचो तो सांगता पळय चुकीची गोश्टी आसा दुसरी गोश्ट जी आसा ताणें सांगलें की गोंयांत आमी येवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले म्हणजे आमचे दुसरे स्किमी बंद जातले दिसता म्हाका कित्याक आमी गृह आधार स्किमी जाता दिना तेणें कित्याक गृह आधार चालू करना ते खंयचे बसीचे सांगता ट्रान्सपोर्टाचे सांगता तरी आमी 50% दिता जाणटेल्यांक भुरग्यांक 50% दिता आनी आमचे पास सिस्टम खतम आमी तेच करता हेणें आमकां सांगपाचें नाका कित्याक आमी कितें करतले तें सो म्हाका दिसता जी 50% जो तो दिल्ली दिता हांवें ऑलरेडी सांगला तेचे टॅरीफ इतले हाय आसा की ते तेंचे पर्सनान दिना ते खंयचे दुसऱ्या पर्सनान काडून दिता आमी कोणाच्या पर्सनान काडना पूण आमी ₹1.40 140 रुपया युनिट म्हणजे 100 युनिट्साक आमी गोंयांत चार्ज करता आनी आमकां दिसता 210 रुपया आमी वयले 200 युनिटाचे चार्ज करता ते गोंयचे जनतेक त्रास पडना पूण आतांच तुमी पळयला की आमचो मिनिस्टर ऑफ फॉर सेंटर जो R.K. सिंग सांगतालो की सबसिडी जो कंपोनंट आसा हो सबसिडी कंपोनंट ना दिनासतना हे सबसिडी जर काडले जाल्यार आमी दुसरे कडेन वावरपाक शकता म्हणजे हेल्थ सेक्टराक एड्युकेशन सेक्टराक बाकीच्या सेक्टराक पावर सेक्टराक जे युनिट कन्ज्यूम करता ते पे करपाकच जाय सबसिडायज करून ₹1.40 करून म्हाका असो व्हडलोसो फरक पडना आय सेड आय वॉन्ट टू डिबेट की आय वॉन्ट टू डिस्कस आय डोंट से डिबेट आय सेड आय डिस्कस ऑन डिस्कशन ऑफ पावर सिनारियो इन गोवा एंड पावर सिनारियो इन दिल्ली एंड देयर let like how he has come, who has stopped his power minister to come here? I never stopped his power minister to come here. So he can come tomorrow to Goa. I'll give him time and we can debate it openly wherever he goes. You are ready with the power minister? Yes. I am ready with power minister for that. See, I am the power minister for the state of Goa. Any Goan calls me for any reason, I am there for him. There is no protocol in Goa. म्हणजे गोंयच्या लोकांनी कितें सांगलें म्हाका अजून फोन येता मेसेज येता गोंयचे लोक गोंयची जनता तेंच्या खातीर हांव एक्सेसिबल हो दिल्लीच्यान म्हाका एक्सेसिबल करता हो कोण सांगता सो ताका जर दिसता पावर मिनिस्टर येवपाक जाय तर तेजो पावर मिनिस्टर येवन हांव पावर मिनिस्टर गोंयचो आमी दोगूय डिबेट करया कितें आसा म्हणटा गव्हर्मेंट तेंच्या येयलो जाल्यार ते फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तें जाता पॉसिबल आसा हांवें सांगलां की पळय फ्री कांय सदरण मेळना तेका पयशे दिवंक पडटा आमी खूब पयशांनी दिला 140 रुपया आमचे 100 युनिट आमचे 200 युनिट 210 रुपया सो म्हाका दिसता जे ते फ्री म्हणटा पळय आमी फ्रीज कशें दिल्या पूण आमी डायरेक्ट लोकांक पयशे दिना म्हणजे फ्री दिना आमी दुसरे कडेन ते 1,500 रुपया कितें जाता पळय हेका कोण दिल्लीवाल्यान सांगतलो गोंयांत जे आमचे कंज्युमर आसा पळय 100 युनिट कंज्यूम करपाचे बिलो 100 देर इज 1,72,000 कंज्युमर पूण हे 1,72,000 कंज्युमर खंयचे कोण हें आमकां सांगपाक जाय हे 1,72,000 कंज्युमर जे सेकेंड होम दवरलेले आसा जे घरांत चलना केन्ना तरी ते येता म्हयन्याक एक वर्साक 3-3 म्हयने येता आनी हे यूज करता आनी जेन्ना हे यूज करना तेन्ना
त्यांचे युनिट 100 सकल जाता हेंकां हांवें फ्री कित्याक दिवपाक जाय पूण जे जनतेक जे गोंयची जनते आसा तांकां सरकार जरी युनिट फ्री दिना जाल्यार आमी ऑलरेडी तांकां 1,500 रुपया म्हयन्याक दिता आनी 2,000 रुपया म्हयन्याक दिता घराघरांनी पावता तेच पयशे ते 150 रुपया दिता पूण हो जो आवटो सांगता पळय आमकां येवन सांगता पळय जो सांगता कितें सांगता पिशेपणां सांगता पळय जे म्हाका खबर ना फ्री दिवपाचे भानगडी पडटा म्हणजे हांवें सांगलां न्ही 1,72,000 कंज्युमर आमचे गोंयांत आसा वीच कंज्युम्स लेस दॅन 100 युनिट्स बट दीज आर नॉट ऑल गोवन्स these are also having people having second homes. Now he wants because Delhi wala je chod second home asa. Maybe teni dekhe force kela enka फुकट लायट दिवपाक. Maybe तो कला म्हणतो गोंयांत येवन आपण येयलो जाल्यार फुकट दिता म्हणटा पण तेका लागून जावं शकता.